गुड मॉर्निंग सगळीं कशी आहे तुम्ही आयलो सगळीं बरी आमी आय सगळीं बरी आनी आयज मातशें पणजी गेलोले मातशें काम आहलोलें ताका लागून आनी घडयाळूय आमगे मोडलेली आसले तो सांगलो न्हू सो ती सारकी करपा दिवपा जाय आहलो सो ती दिल्या आनी हेचो मोटू आहा मोटू कमी गो विसू कमी गो चिकन घेव गो मोटू ते मोटू मोटू बस चल बस आतां इथं बाबा हाडपा जालो टायम बाबा हाडपाचो 11:30 जाली आनी येस चोया कशें कितें तें ओके मागीर मेळटा आयज ब्लॉग कमेंट केला मुखार कशें कितें वयता तें दाखयता मागीर इवनिंग मेळटा भायल्यान बसलां बाबा हेटा थिंगा बाबा हेटा थिंगा ओके थिंगा बाय येयला हेळपा तेजे बारा सो ते हेटाय दोगांय आनी आयज कांय नासलें डेली ब्लॉगाचें अशें कांय नासलें सो हेजे उपरांत हांव तुमकां रेसिपी घालता डॅडी गेली हरा कबाब म्हणून रेसिपी आनी आमचे गोंयचे वतून म्हणत जाल्यार तुमी क्रॉकेट वेज क्रॉकेट टायप रेसिपी ती सो ओके सो कोण भाजी पायन खावपाचो ना भुरगीं मेळन जाल्यार तुमी तशें करूं जाता स्पायसीनस वयर सकयल तुमी करूं जाता ओके सो मुखार रेसिपी चोया आनी मागीर एंडा मेळटा ओके मागीर ती शूट बी केलें जाल्यार मागीर एंडाक घालतलें आनी इफ तुमकां रेसिपी बहुत दिसता जाल्यार कशें करता जाल्यार ती कमेंटार सांगो विसरो नाका ओके मागीर मेळटा हाय गायज खंय आहा तुमी आतां समजा तुमी हाडून बरी हांव बरो तुमच्या मनाने आयज हांव हरा कबाब करता वेज कंप्लीट कॉलीफ्लावर कॅरेट फ्रेंच बीन पालक आनी ग्रीन पीस आनी बटाटे हे बटाटे सेपरेट बॉयल करतलो आनी हे सगळे कातरून बॉयल करपाक जाय आनी कॉर्नफ्लावर आनी हळदीचो पिठो मिरसांग पिठो जिरा पावडर धनिया पावडर गार्लीक पेस्ट जिंजर गार्लीक पेस्ट हितून चिली उडयले रेड चिली उडयली ते आतां बॉयल जाले हे आतां काडटा बटाटे आतां मॅश करपाक जाय हितून मॅश करपाक जाय आतां ह्याच उदकान हे बटाटे उकडून काडले त्याच उदकान हे पालक घालता हे 5 मिनिटूच बॉयल करपाचे पीस उडयता आतां ह्याच उदकान हांव सगळी भाजी बॉयल करता आतां हे कंप्लीट बॉयल जावपा जाय कोही कातरूंक जाता भाजी बॉयल केली आतां थंड केली आतां हितून मारता आनी मागीर दाखयता कितें करपाचें पळय मुखार आतां हे कुडक्यार घालता हे कुडक्यार घालपाचें आनी हेजें उदक काडपाक जाय हेजें कंप्लीट उदक येतलें हें उदक काडपाक जाय आतां हे हिंगा दवरता उडयता आनी मिक्स करता तें लावपाचें आनी प्लेटींनी थोडें तेल घालपाक जाय आनी हेजे इल्ले इल्ले गुये काडपाचे हय गुये काडपाचे आनी हें करपाचें हय तेलान घालता हें आतां हे तेलान आतां फ्राय करपाचें तुम्ही पयला खंय रेसिपी पळयल्या तुमी घरा कडेन करात शेअर करात आनी टमाटो केचप या मीठ चटणी आसल्यार तितूनय बुडोवन खावंक जाता आनी सरप्रायज करूंक विसरनाका थँक्यू सांज जाली न्हू सगळे कावडीचो हेजे धडार येवन बसले दिसताय न्हू ते दोग जाण आहाय म्हणलेले गेले उडोवन सायकल घेवन गेला आनी हांव थंय बसला आनी आयज रेसिपी गायल्या ती चोयल न्हू तुमी मुखार
आयज जाल्यार सिंपल ब्लॉग आलो सो हांवें चिंतिल्ले रेसिपी आयज तुमकडेन शेअर करतले तुमी कोरा सुपर जालोली आमी खायल्या भरपूर बरी लागलोली बाबानूय आमगेले खायले कित्याक भुरग्यांक बरी ती कित्याक भुरगीं भाजी बांदून खावपाक कुस्तार कोता चोय सो तांकां भाजी कशी तरी आमी दिवपाक जाय न्हू खावपाक सो क्रॉकेट कशें म्हणून ते क्रॉकेट करून ताका बी दिले ताका लागून आमी ती शेप क्रॉकेटाची दवरलेली बाबा लागून स्पेशली ते भुरगीं क्रॉकेट म्हणून खावंक सोदताय न्हू आनी प्लस वेजिटेबल खावपा भुरगीं कुस्तार कोता आनी अशें हें कश्ट केलो जाल्यार ते खावपा ना न्हू सो तांकां कित्यानी अशें टिफिनान बी अशें करून तुमी मिक्स करून दवरूंक जाता सकाळीं फ्राय करून दिवपाक जाता सो तुमी ट्राय करा ती रेसिपी घरा कडेन आनी मागीर सांगाय कशें जालोलें कितें तें आनी आयचो ब्लॉग हिंगा काबार कोता इफ तुमकां आयचो ब्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा रेसिपी कशी दिसली तें सांगा कमेंटान मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय गायज.